माझे नाव निलेश गावडे, हांव उसगांवचो रहिवासी। आज आम्ही असा नागेश गार्डन त्याच्या ऑपोजिट हांगासर ऑलरेडी आम्ही 20 घरांची कंप्लेन घातलेली हांगासर इल्लिगली 20 घरां बांधल्या म्हणून, जी ऑर्चिड लँडान। आणि आज हांगासर हे पळय न्यू कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, ते ऑर्चिड लँड ही ह्या घराक तेणेन परमिशन घेतला काय कितें पंचायतीचें ते आमी पळयतले। तशेंच जर पंचायतीन परमिशन दिवना जाल्यार ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव हे कोण जर घर बांदता तांकांय सांगूंक सोदतां, आनी हे एरियेक कोण बांदतलो ताकाय सांगूंक सोदतां, ही घरां आमी डेमोलिश करतले। कारण ह्या घरांक हांगासर ऑर्चिड लँडान घरां बांदपाक एलावड ना। आनी हांगासर सगळे भुरग्यां हांगा जितली घरां बांदता ती चडशी आसा मायग्रंट। हे पासून आमी कोणा विचारलें, कोण तरी एक मायग्रंट बांदता खंय घर कितें। आतां ह्या मायग्रंटा हांवूय इतलें चिंत्ता की आमकां हांगासर पिवपा सारकें उदक मेळना। हांगा कन्स्ट्रक्शनां इल्ली वाडत रावली, लोक येवन रावत रावतले, हांगा लोकांक उदक खंय दितले तुमी। आनी फाल्यां सकाळीं ह्या लोकांचे इतले येता पळय। आतां पयर एक व्हिडिओ काडलेलो कोणें तरी, तेणेन म्हटलां की ना ते बाबडे गरीब, त्या लोकांचे कितें त्या लोकां खातीर कायदे चेंज कर, ते गरीब आनी त्या लोकां खातीर कायदे चेंज कर आनी कितें अशें कोण तरी सांगता। हांव हे सांगता, असले जमनी घेवन हे जे कन्स्ट्रक्शनां करता ते गरीब आसना। हे गरीब जालेले आसता, 10 पयशे मोडच्या पयलीं विचार करताले बाबा हांगासर हांव मोडू काय नाका। हेंचे कडेन पयसो भरला म्हणून हे अशें घरां ही इल्लिगली बांदता, म्हणजे तांकां परवा ना, फाल्यां मोडून जरी उडयले जायत परवा ना। आनी आमी सांगता, फाल्यां घरां जर डेमोलिश करची पडली जाय जाल्यार आमी फाटीं फुडें विचार करचो ना। आनी ही लँड जी आसा ती लँड ST लोकांची हांगासर, तेंची नांवां लागलेली आसा हांगासर सर्वे नंबरान। आनी इल्लिगली कोण तरी हांगासर ती बांदता, हेजेर आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटरां करून आमी डेमोलिशन जर बांदले जायत जाल्यार डेमोलिशन करपाक आमी ऑर्डर हाडटले। देव बरें करूं।